आम्ही गीत घेऊया पेज नंबर 100 G7. ह्या मिसान वांटो घेता आसतना फ्रांसिस्को परेरा हाच्या इंतेन सवापासत मागुया. देवाचे शुभम आशिर्वाद सदांच ताचेर आसून सुफळदायीक हे जिवितान तो फुडें सरूंक आनी तेच भाशेन देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आपले जिवीत एकवटून शांतिकायेन घरान सुशेग शांती असो म्हूण ह्या इंतेन सवापासत हे मिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयची वाचपां सदांच आमच्या जिवितान घडटात ते सगळें कितें पळोवन देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवंक म्हूण आमकां आपयता. देव आमच्या जिवितान वावुरता. आमचे पासत तो सगळें कितें बरे भशेन घडोवंक म्हूण तेची इच्छा जावन आसा. तरी पूण आमी जे चॉयसीस म्हूण आमच्या जिवितान करता ते चॉयसीसाक लागून आमी बरेच फावट वेगवेगळे दिशेनी वेता आनी आमी ती वाट चुकता. आनी जेन्ना आमी आमची पातकां वळखून म्हूण घेता आनी ती मानून देवाचे बोगसणे म्हूण मागता, देव सगळें कितें भोगसून आमकां परतून एक नये जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां आदार आनी कृपा म्हूण दिता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडारून चालून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंबार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, मरणाक सापडलेल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडून तुवें येवजिले. आमचे मनशा सैमान ताणें घेतले म्हूण खालते काळजान आमी वळखता. तर ह्या आमच्या सोडवणाराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटलीभर दाकान रोस घेवन ताका शिलो म्हणलोल्या गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सोरेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगतां.
हांव मागतालीं तो होच भुरगो, आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सोगलें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयतां. ताका सर्वेस्पराचेच आदीन कोत्ता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. तुमचो जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोणू मोडलें, पूण अस्कोतांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सर्वेस्पर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोर्नीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजें. गोरिबांक तो धुळींतलो उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसोन तांकां नेमून दिता. तुमचो जबाब, सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सुबेचे बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केल्लोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणता. देवा म्हज्या तारुका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकरणाचेर ताणें दिश्ट घाल्ली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बलिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेंचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावळ्यांची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर दवरतल्यांक दसपटायता. पदवतकारांक तो सदांच वयर शेवटयता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्यो बऱ्यो देणींनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास दवरला आनी इस्रायल आपल्या चाकराक शरणायेन घेता. अशें आमचे पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नितेकायेन केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विश्वासपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने
एलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतवली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जे भाशेन मारयेन देवदूताचें उतर आपल्या जिवितांत जेन्ना तिका कळीत म्हूण करता, एके भाशेन देवाक आर्गां आनी दिनवासणी म्हूण हे आयचे गायोन ती गायता. ल्हानपणा पासून खरेच भाशेन धर्मबंद जावन आसली म्हूण ती देव मंदिरान वावुरताली. देव मंदिरान वावुरता आसतना खरेंच जे भाशेन आमी ल्हानपणान आसतना आमी दुतोन्यो म्हूण शिकता. कॅटेकिजम क्लासिसान आमकां सगळें कितें मागणें जे कशे भशेन करपाचें तें आमकां शिकयता. तेच भाशेन मारयेचे जिवितान पूण आदले करोरांतली जी साम्स म्हूण जावन आसलें ते कशे भाशेन आमकां देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवंक आपयता ते तिचे जिवितान तिका जाणव आसलें. जेन्ना देवदूता वरवीं ही खबर तिका मेळटा, देवाक आर्गां आनी दिनवासणी त्याच उतरांनी ती म्हूण गायन करून म्हूण गाता. पूण आमच्या जिवितान बरेच फावट बरें कितें घडटा, कितले फावटी म्हूण आमी देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिता. पूण जेन्ना कितें बरें घडना आमी केन्ना केन्ना देवाक पळोवन शिणता. देवा सरशिले आमी मागणी करिनासतना म्हूण रावता. आमी बरेच फावट आमचेच अस्तंगी जे कितें आमच्या जिवितान घडटा तें आमी केन्ना केन्ना व्हडपणान दुसऱ्यांक म्हूण सांगता. आमी व्हड जालां, म्हणजे जिवितान हें घडलां म्हूण. पूण जेन्ना वायट घडटा आमी देवाक पळोवन पयस दवरता. आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आनी ही वाचपाक सदांच आमच्या जिवितान जें कितें घडलां तें पासत पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवंक म्हूण आपयता. तशेंच जर कितें घडना तर ती देवाची खुशी जावन आसा म्हूण समजून घेवन आमी पाशयेंस दवरून भावार्थान देवा सरशी आमी रावूंक म्हूण जाय. जे भाशेन मारयेन आपले जिवितांतले दूख काळजान दवरून भावार्थान ती फुडें सरली, तेच भाशेन आमच्यान पूण करूंक जाता. पूण जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान दूख भोगूंक म्हूण पडटा आमी दुखेता आनी ते वरवीं आमचो भावार्थ उणो म्हूण जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच दिनवासणी काळजान खालतेकायेन एके भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक पावूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच हे आख्खे संवसारा पासत आमी मागुया. सर पदवीदारा आनी काकूतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरला खायन येवंक, ह्या पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज 34, C15. Mogan kere, pito
म्हज्या भावा भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुजेर पातयेवन ही देणी आमी तुका समर्पण करता. तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. हे पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतली मेकळी कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यान परगटले. उतरां व्हरता मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक तांणी आमकां फावो केले आनी तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणुची. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सोद आनी संवसार भला तुज्या वरवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. तुझ्या कुसाल आनी पुना जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी भाग्यवान फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टपती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पुती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैतार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटोवन सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तूं म्हजे भितर येवं म्हाका फावना, पण पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेग मारतां, आनी सगळो म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 51 D8. Amci
प्रितीवोन बापा, आमी घेतलां ते तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घोटाय मेळून दी. आमचो सोडवणार येतलो तेन्ना बऱ्या करण्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी स्वर्गीच्या सुखाक इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन आनी जुडाक, फादर जॉन आनी जस्टिनाक तांणी दोगांयनी हे मीस पेटयल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. चड करून सोशल मिडियाचेर ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय हांगसर खूब जाणां वावुरतात, तांकां ह्या देव बरें करूं म्हणटा. साकिस्तावन येरां वाचप करतात, मागीर गायन करतात. हें तुमकां दाखोवपाक मिडिया आसा. आमचेच ब्रदर आनी बाकीचे हांगसर वावुरतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमच्या ऑफिशियल बोंजेचो बाजिलिका यूट्यूबाचेर आमचे मीस पळयतात, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. क्रिसमसाच्या दिसा आतां सगळीं मिसां भरलेलीं आसा, तर क्रिसमसाक तुमी आतां तुमचें नांव दिवं नाकात. पूण येरा दिसांक म्हणना तूं सोमार ते सोनवार सकाळचीं 2 मिसां आसतात, तातूंत तुमच्यान नांव तुमच्यान दिवंक जाता. 9075212942. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय. तुमच्यान आमकां मॅसेज धाडूंक जाता 9623639257. सदांच तुमी मॅसेज धाडशात जाल्यार वॉट्सॅपाचेर आमकां बऱ्याक पडटलें. तुमकां जेन्ना बुकींग करूंक जाय वो वाचपां करूंक जाय तर ह्या 2 नंबरांचेर वेगवेगळे आसात ते, तांचेर तुमच्यान आमकां वॉट्सॅप मॅसेज हांगसर येवंक जाय जाल्यार तुमचें नांव दियात, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा येतलीं आनी हिंच्या मिसाक तुमी म्हणल्यार हितून भाग घेतल्यात. हे 4 वस्तू तुमी मिसाक घेतल्या. तुमकां वाचप करूंक जाय जाल्यार नांव हिंच्या दिसा हिंच्या मिसाक. क्रिसमसाचें म्हणना हितून सगळीं मिसां आतां भरलेलीं आसा वाचपां करपाक आनी हेरांकूय. पूण दुसऱ्या दिसांक म्हणना हितून आयताराची आनी न्यू इयराकूय तुमच्यान बुकींग करूंक जाता. मिसां आयताराची ओ न्यू इयराक 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस सदांच इंग्लीश भाशेन. आमचे वॉलंटियर्स हांगसर खूब वावुरतात, तांकां हांव दिनवासता. खूब बरें काम करतात. दर दिसा हांगसर येवन सकाळीं आनी सांजे पर्यंत ते आसतात. तुमकां तर कोणाक वॉलंटियर्स बा जावंक जाय जाल्यार म्हाका नांव दियात. सराकूय तुमच्यान येवंक जाता मीस जालें म्हणटच. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. आमी गीत घेवया पेज 95 F21.